गावातल्यो सरकारी शाळा सरकारान सोडल्यात वाऱ्यार. काणकोणातली खोतीगावची शाळा वाट पळयता दुरुस्तीची. दिवचल शाळेचे काम चल्लां काचवाचे गतीन. खांडेपार न्हंय भरल्या रेब्यान. बांद घालपाक घातिल्ली माती आसा तशीच. पावसा पयलीं माती काडात, गांवकारांची मागणी. गोवा चित्रपट महोत्सव सुरू जाता 28 जूनाच्यान. दाखयतले 3 जागतीक प्रीमियर. प्रदर्शित जावंक नाशिल्ले सिनेमा दाखयतले महोत्सवान. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केली आमदार क्लेपासाच्या क्रशराची परवानगी रद्द. घातली फायन. थळावे म्हणटात हो बेकायदेशीर धंदो चलोवपा खातीर क्लेपास वता भाजपान. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार. तुमी पळयतात गोवा 365. पळोवया खबरो विस्तारान. नवे शैक्षणिक वर्स सुरू जावन 2 दीस जाले, पूण तरीकूय अजूनय कांय शाळांचे दुरुस्तेचें काम चलता. पावस केन्नाय सुरू जावं येता अशें आसून लेगीत कांय शाळा मात अजूनय दुरुस्तेच्या प्रतीक्षेन आसात. काणकोणच्या खोतीगांव वाठारात 5 म्हयन्या पयलीं शाळांच्या दुरुस्तेचें काम चालू केल्लें, पूण तें अजूनय पुराय जालें ना. सरकाराक सर्वसामान्य लोकांचें कांयच पडून गेल्लें ना. थळावो आमदार इजिदोर फर्नांडिसान आरोप केला. कित्याक तेमी तेन्ना सिमेंट रेंव मेळोना आहली. रेंव मेळोन म्हणटे ते कितें म्हणटा पावडर घातला. रेंव मेळोन पावडर घालता. तो कितें मुरा आसा कितें म्हणटा. सो ताका एटलिस्ट घालता जाल्यार तेंची परमिशन पूण घेया. कोण टॅक्निकल मनीस आहा तेंचे की बाबा हें फिजिबल. सो आय एम नॉट हॅपी. सो तेजेरूय आमच्या सीएमान जो खूब वावुरता ताणें लक्ष घालचें आनी ताबडतोब एक डेप्युटेशन कोणाक धाडचें आनी इन्स्पेक्ट करचीं इस्कॉलां. ह्या स्कुलाचें काम स्टार्ट जाल्यार जवळ जवळ 5 म्हयने जाले. 5 म्हयन्याक तेमी कांयच करूं ना. आमकां सांगलें व्हडली 2 म्हयन्या भितर आपूण काम कंप्लीट करतलो. इनकम्प्लीट दवरपा ना. ती बिल्डींग फाटल्यान पळय बिल्डींग आसा ती बिल्डींग 5 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातली म्हणून. आज आमचेर अशी पाळी येयला भुरग्यांचेर आनी टिचरांचेर आनी आमचेर पालकांचेर. म्हणटकीर एक क्लासीक डबल क्लासीक गेल्या आनी त्या भुरग्यांक तेजेर टिचर एडजस्ट करून शिकयता. म्हणटकीर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ह्या गव्हर्मेंटाक पडून गेलें ना लोकांचें. दिवचलच्या शाळांची तीच परिस्थिती. शिक्षणीक वर्साक सुरवात जावनय दिवचले शाळांच्या दुरुस्तेचें काम अजूनय चलता. कंत्राटदाराच्या वेळ काडून धोरणाक लागून शाळांच्या दुरुस्तेचें काम पुराय जावंक ना. पालिकेन आरोप केला. जून म्हयन्यान शाळा चालू जाली तरी आसतना ते शाळेची जी डागडुजी करपाचें काम आहा पळय तें अर्दवट स्थितीन आसा. आनी जेणे करून ते शाळेंचे जे छप्पर जे घालपाचें काम पळय तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. ताका लागून कालूच आमी माननीय मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तेंच्या कानार सविस्तर ही गोश्ट घातली हेचेर. जेणे करून शाळा सुरू जाल्यो पूण ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर बसतलो जाल्यार थंयसर जागो ना हेचेर. पळयतलो जाल्यार आतां अशें जालें की शाळा सुरू जाल्यो हें जाल्यार शाळा हें जालें जाल्यार तेचेर मेंटेनन्साचें काम म्हणटा तें अजून कांयच ना. शाळेचें छप्पर काडलां आनी उगडें करून दवरलेलें आसा. हेक्टरान जर आपणाक जाय तशें काम केलें जाल्यार पालक वर्गांच्या मनान एक शंका निर्माण जाता की मराठी शाळेन आमी घालतात भुरग्यांक पूण तेंची योग्य अशी हें तांकां मेंटेनन्स जायना. शाळेचो मेंटेनन्स जायना. जेन्ना गव्हर्मेंटान जें डिसिजन दिलां तेन्ना स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन परत ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवचें आनी तांचे कडसून म्हणटा ती शाळेन बेगीन म्हणटा ती म्हणटा दुरुस्ती करून घेवची. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. खांडेपार न्हंयन माती हाडून ओतल्या. हे मातयेक लागून न्हंयतल्या जैवीक संपदेक धोको उप्रासपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. तशेंच पावसा पयलीं ही माती काडपाची मागणी तांणी केल्या. खांडेपार न्हंयेर बंदरो बांदपाचो आशिल्लो. बंदऱ्याच्या कामा खातीर पोरू वर्सा ही माती हाडून न्हंयेत उडयल्ली. पावसांत ही सगळी माती न्हंयेच्या पात्रांत पातळटली. देखून उदका स्रोत खात्यान पावसा पयलीं ही माती काडची अशेंय ताणें मागलां. 2017 हांगा जीसीडीएमएन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां अशें आदून येयलें की न्हंय जी आहा पळय न्ही हेका बायोडायवर्सिटी खूब आसा. त्या कारण तेंच्यांनी WIDक सांगलें की तुमी EIA करा आनी लोकल ज्यो एनओसीस आसा त्यो लोकल एनओसीस घेवन तुमी हांगा काम सुरू करा. पण WIDन कांयच EIA करिनासतना कसल्योच लोकल एनओसी घेनासतना हेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट काडलो. युनिक कन्स्ट्रक्शनाक तेंच्यांनी काम दिलें आनी तेणें डायरेक्ट लँड फिलिंग सुरवात केली. जवळ जवळ 500 ट्रक माती घातली. 28 जानेवारीक आमी कंप्लेन केली सगळे ऑथॉरिटीज. मागीर 25 एप्रिलाक तेजें इन्स्पेक्शन जालें. तेन्ना इन्स्पेक्शनाक हांगा सगळ्यो इलिगलिटीज ज्यो आसा WIDच्यो त्यो एक्सपोज जाल्यो आनी CRZ वाल्यांनी तांकां सांगलें की 10 मे सुद्दां तुमी ही माती हांगासरली काडपाक जाय. आनी हें सुद्दां जें कटींग जालां पळय न्ही ते विदाउट परमिशन कटींग जालां. जवळ जवळ 20-25 मिटर आसा. हे आतां जेन्ना पावस सुरू जाता उदक भरतलें पळय न्ही सगळें सॉयल इरोजन जातलें. माती जी काडपाक लायली पळय न्ही तेणें फक्त वयलो लेयर जो आहा तो तेणें
काडलेलो आसा आनी सकलो लेयर जो मातयेचो आशिल्लो पळय न्ही तो तेणें जेसीबीन सगळो सारेल्लो आसा हें जें दिसता पळय न्ही हो सगळो हेजो ग्रावंड करून उडयलो तेणें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. ह्या वर्साचो 12वो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव इल्लो चडूच नेटान जातलो. 3 जागतीक प्रिमियर धरून कितलेशेच जगभर गाजिल्ले मराठी सिनेमा ह्या महोत्सवात पळोवपाक मेळटले. नामनेचो सिने दिग्दर्शक सुभाष घई ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतलो. ह्या वर्सा मराठी चित्रपट महोत्सव मातसो उसरा जाता. 28, 29 आनी 30 जून पणजी आनी वास्को आयोजक विन्सल वर्ल्डान कितल्याशाच नव्या सिनेमांच्या नावाची घोशणा केल्या. धरून सुभाष घईचो पयलो मराठी सिनेमा विजेता, प्रियंका चोप्राचो पाणी आनी अक्षय कुमाराचो चुंबक. सो 3 तरी वर्ल्ड प्रिमियर आसतले. 3 दिसां खातीर 3 वर्ल्ड प्रिमियर दवरतले आमी. दुसरी आनंदाची गोश्ट म्हटल्यार सुभाष घई जो मुक्ता आर्ट्स न्हय ते फर्स्ट टायम मराठी फिल्म करता. सो ही वील लॉन्च विजेता म्हणून फिल्म आमच्या फेस्टिवलाक लॉन्च करतलो तो. बरी फिल्मां महाराष्ट्रान मराठी फिल्मां जी घडल्यात आणि जी अजून रिलीज जावपाची आसा नामवंत दिग्दर्शका कडल्यान अशे सगळी फिल्मां दर वर्सा प्रमाणे आमच्या फेस्टिवलान आसा. मुळशी पॅटर्न प्रवीण तरडे डिरेक्टर. बस्ता हे नवीन फिल्म तानाजी गाडगे नाळ जे नागराज मंजुळेन बरयला. मागीर सलील कुलकर्णीचे वेडिंगचा सिनेमा. कागर मकरन मानेचे सिनेमा. सूर सपाटा मंगेश कतकलेचे. भोंगा शिवाजी पाटलाचे ज्या फिल्माची खूप लोक वाट पळयताले अजून ते रिलीज जावंक ना. मागीर सुमित्रा भावेंचे दिठी हे फिल्म जे ह्या वर्सा बऱ्याचशा चित्रपट महोत्सवान गाजला. यंग फिल्म मेकर्सांनी तरुण फिल्म मेकर्सांनी एकठांय येवन केल्ले इमेगो हे फिल्म जे मामी सारख्या फेस्टिवलान गेल्या वर्सा गाजले आणि अजून रिलीज जावंक ना. खटला बिटला परेश मोकाशी हेचे फिल्म आसा. अमर देवकर हाचे म्होरक्या जे बऱ्याचशा परत फिल्म फेस्टिवलान गाजला पण अजून रिलीज जावंक ना. सध्या बऱ्याचशा फिल्म फेस्टिवलांनी आदिनाथ कोठारेचे पाणी हे बहुचर्चित फिल्म आसा जे अजून रिलीज जावंक ना. परंतु सगळ्या फिल्म फेस्टिवलांनी गाजता म्हणजे जे प्रियंका चोप्रान प्रोड्यूस केला. मागीर संदीप मोदी हांणी दिग्दर्शीत केल्ले आनी बऱ्याचशा परत फिल्म फेस्टिवलांनी गाजलेले चुंबक. ओमकार शेट्टीचे आरोण जे कान फेस्टिवलाक महाराष्ट्र शासनान धाडलेले. आणि राजू पार्सेकर जो मुळांतलो गोंयकार पण मागीर मुंबई त्यांनी बरीचशी फिल्मां केल्या. तेजे अहिल्या हे नवीन फिल्म. ह्या वर्साचो प्रतिश्ठेचो कृतज्ञता पुरस्कार फावो जाता म्हालगडी मराठी सिने दिग्दर्शक सुमित्रा भावे. ह्या चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन ह्या वर्सा नामनेचे दिग्दर्शक सुभाष घई हे करतले आणि अध्यक्षस्थान गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे भुशयतले. बुधवारच्यान पणजे, म्हापशां, फोंड्यां, मडगांवां आनी वास्को प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू जातली. ते भायर बूक माय शोचेर ऑनलायन नोंदणी करपाक जाता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळचो आमदार क्लाफास डायस ह्या दिसांनी बातम्यांचो विशय जावन रावला. कांय दिसां पयलीं आपल्या कार्यकर्त्यांची बसका घेवन काँग्रेस सोडून भाजपांत वचप काय ना हाचेर तो निर्णय घेवपाचो आशिल्लो. तो कित्याक लागून भाजपान वचपाक सोदता हाचेर पारोडेचो लोक उलयले. ताच्या मालकीचो क्रशर सरकाराच्या जमनीन चलता. सरकारान तो बेकायदेशीर म्हूण जाहीरय केला. तांणी पुलिशेन कागाळ केले उपरांत हो क्रशर बंद उडोवपाचो आदेशूय सरकारान दिला अशें तांचें म्हणणें. ताचेर केल्ले आरोप सिद्ध जाल्यार ताणें राजिनामो दिता म्हूण सांगिल्लें अशें कागाळ करपी गॅब्रियल फेर्नांडीसान सांगलें. क्लाफासान राजिनामो दिवन दाखोवचो अशें आव्हानूय गॅब्रियल ताका दिता. तशेंच तो मुखार म्हणटा मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर न्हय जाल्यार स्वताच्या फायद्या खातीर तो भाजपान वचपाक सोदता असोय ताचो आरोप. पळयात तो कितें म्हणटा तो. प्रेस केले तेजे उपरांत जोरी तर आपणाचे चार्जीस प्रूव जाल्यो आनी जोरी तर आपूण इल्लिगल म्हणून प्रूव जाल्यार आपूण इमिजिएटली रिजायन जातलो म्हूण MLAचो. सो मोरल तेगे मोरल ड्युटी आसा तेणें हांव तेका चॅलेंज करता आनी तेणें मोरल तेगे ड्युटी तेणें मानून हें जें आपणाचेर जें हें जालां
इल्लिगल तेजे प्रूफ जाला तेणें रिजायन जावचें. फाटलीं 2 दिसांक तुमकां बोवाळ जाले आसतली तो रिजायन जात म्हूण. घोडे तो हाका लागून रिजायन घोडे जावपाक सोदता आसतलो, पूण तो पेपरार येयले ते भाशेन तो BJP जॉयन जावपाक सोदतालो. म्हाका दिसता की ही केस तेजे अगेन्स्ट गेल्या आनी ही पालोवपा लागून घोडे तो BJP जॉयन जावपाक सोदता अशें म्हाका दिसता. कित्याक हें सगळें पॅक मारपाक लागून कितलीं वर्सां लास्ट 11 years गव्हर्मेंट एन्क्रोच लँड करून पोल्युशन पिड्यार करून सगळे आख्खी गांवची वाट लावन म्हण तशी सगळी इल्लिगलिटीज करून एक MLA जो जाणें लोकां बरी वाट दाखोवपाक जाय, जेणें लोकां लागून झगडो जाय, तोच गव्हर्मेंट लँड ग्रॅब करता, थंय क्रॅशर घालता आनी इल्लिगली तो चलयता इतलीं वर्सां. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ताचे आड कायदेशीर कारवाय करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताच्या क्रशराक दिल्लो परवानोय फाटीं घेतिल्लो. तशेंच बेकायदेशीरपणान क्रशर चालू दवरिल्ल्यान ताका दंडय आकारिल्लो. ताका आकारिल्ल्या दंडाचेर ते समाधानी नात. हो विशय घेवन ते मुख्यमंत्र्या कडेन वतले आनी ताचे आड कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी करतले अशें तांचें म्हणणें. तेगेलें कन्सेंट टू रिवोक जें ताका लायसन्स दिल्लें तें रिवोक करचें तेंवूय फायनलायज जालें. पूण हेजेर एक्शन आजून कांय जालें ना, कित्याक हो कुंकळ्ळेचो आमदार तेगे क्रशर तो. सो पॉलिटिकल प्रेशरा लागून ओ कित्याक लागून तेगे आजून तो क्लोज केलो ना, तो चालू आसा आनी तेजेर क्रिमिनल प्रोसिडींगूच स्टार्ट केलें ना. आनीक दुसरी म्हळ्यार लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन इल्लिगल ऑपरेशन एंड डॅमेज टू द सरावंडींग तेका पेनल्टी घायल्या. पूण ती पेनल्टी चोयल जाल्यार 1 lakh रुपीज तेका पेनल्टी घायल्या. लास्ट 11 years हांवें केस चलयल्या आनीक 11 वर्सां ही केस चलोवन फकत 1 lakh फायन म्हळ्यार एक जोक केस चोयल जाल्यार एक जोक. NGT गायडलायन्सा प्रमाणे तेका 15,000 पर डे फायन मारपा जाय. दॅट एप्रॉक्सिमेटली इट्स कम्स टू 4.93 crores एज पर सेक्शन 15 इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. जी क्रिमिनल प्रोसिडींग जी आसा ती तेजेर फायल करची. हेका लागून हांव नेक्स्ट विकाक आमचो ऑनरेबल CM जो एक यूथ आसा, जो धडाडेचो आमचो CM आहा, ताका वचून हांव एप्रोच जातलो आनी ताजे जाता तितले बेगीन क्रिमिनल प्रोसिडींग स्टार्ट करची म्हूण हांव रिक्वेस्ट करतलो. तेच भाशेन जें 1 lakh फायन मारलां तेका तें सामकें लेस आनी तें NGT गायडलायन्सा प्रमाणे सामकें लेस आसा. सो हांव तें चॅलेंज करतलो, पिटिशन फायल करतलो परतून आनी तें चॅलेंज करतलो आनी तेका NGT फायल करतलो आनी मॅक्झिमम जें फायन आहा तें तेका मारपा लायतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेसीच्या आमदारांनी भिकाऱ्यां भाशेन वागचे न्हय असो सल्लो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान दिला. उदरगत जायना म्हूण भाजपान वचपाक सोदपी नव्या आमदारांक म्हालगड्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मातशें शिकोवचें असोय उलो ताणें मारला. विशय आशिल्लो कुंकळेचो काँग्रेस आमदार क्लेफाय डायसान उदरगतीची कामां आडोवन दवरता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचेर केल्ल्या आरोपाचो. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाक युती सरकारांतल्यान भायर मारपा खातीर भाजपा काँग्रेसीच्या आनीक कांय आमदारांक व्हरपाक सोदता असो आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्लो. हे फाटभुंयेर विजय सरदेसायान ही प्रतिक्रिया दिली. म्हाका काँग्रेसीची काकूट दिसता. आय पिटी द काँग्रेस पार्टी इन गोवा. MLAs and that too first time MLAs are behaving like beggars. They are behaving like as if आमकां कोण तरी घेया, आमच्या कामां जायना. आनी आमी बी ऑपोजिशन आमदार आशिल्ले. इन गोवा देर आर 3 categories of legislators. One who are proactive, one who are going to retire because of their old age, and third those who have thrown in their towel at this very moment. Cleophas appears to be a MLA who has already thrown in his towel. So for practical purposes he is not there. तो सांगता आपण जॉब दिवंक शकचो ना, स्पॉन्सर दिवंक शकचो ना. तो एक्झॅक्टली कितें करूंक शकतलो तो प्रश्न मरे. आमी म्हणटा आमचो जो मनीस आहा पळय तो सगळें करूंक शकतलो. चलो आमदार अदर दॅन रिप्रेझेंटींग देम इन द हाऊस एवरीथिंग एल्स इज एबल टू डू. वी विल नॉट लेट डावन द पीपल ऑफ कोंकणी. लेट इट बी very clear to the Congress, and the Congress should not think that we are children. Suddenly गिरीश चोडणकराक आमचो मूग जालो. कितेंय जर आसा जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन सरकार घडोवपाचो प्रयत्न जर जाता असो सरकार म्हणटा अशें घडयना.
म्हाका काकूट दिसता डेमोक्रेसी इतली स्थिती जावपाची गरज ना. आनी इतले अशे अकलेक पावले अशे आमदार कित्याक दाखयता तें म्हाका कळना. हो जॉईन जाता तो जॉईन जाता लोक भोंवतात मरे सांगून क्या पूण जॉईन जाता. आनी हाजेर प्रश्न कितें लोकांक कितें दिसतलें जे लोकांनी हांकां मतां मारली आनी निवडून हाडले तांकां कितें दिसता आसतलें. हाजें उत्तर म्हजे कडेन ना. हाजें उत्तर सिनियर काँग्रेस लिडरशीप जी आहा ताणें म्हाका दिसता उत्तर दिवचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शेनवारा दनपारां 2 वरां दाबोळी विमानतळ बंद दवरिल्लो. नौदलाच्या MiG-29K फायटर विमानाची तेलाची भायली इंधन टाकी निखळून उजो पेटलो आनी विमानतळाचे मुखेल धांवपट्टेचेर तेल पातळ्ळें. ताका लागून गोंयांत देंवपाची कांय विमानांय दुसरे कडेन व्हरची पडलीं. दाबोळेचो नागरी विमानतळ नौदलाच्याच विमानतळार आसा. तांच्यो येसायो चालूच असतात. तातूंतले हे विमान उडोवपाक वताले तेन्नाच भायल्यांतल्यान दायिल्ली तेलाची टाकी निखळ्ळी. ताका लागून मुखेल धांवपट्टी तेलान भरली. ती निवळ करसर 2 वरां गेली. तो मेरेन विमानांची येरादारी बंद दवरिल्ली. मात हातूंत कसलीच मानवहानी जाली ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वेलन्सिया फेर्नांडिसाचे खुनाचे केशीन पुलिशीन शैलेश वेळीपा सयत आनी एकल्याक अटक केल्या. वेलन्सीची कूड शुक्रारा रिवोणच्या जंगलांत मेळ्ळी. 6 जुना सावन ही चली गायब आशिल्ली. खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कावरेच्या खणीचेर वेलान्सियाचो खून करून तिची कूड हाडून रिवोणच्या जंगलात उडयल्ली. खून केल्या उपरांत दुबावितांनी तिका ओडून हाडून रिवोणच्या जंगलात उडयल्ले हे तिच्या पांयार आशिल्ल्या खुणावयल्यान सिद्ध जाता. मेडिकल अटेंडर म्हणून ही चली मडगांवां काम करताली. केपेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. पार्किंग हो राजधानी पणजेंतलो मुख्य विशय जावन रावला. पणजेंतल्या पार्किंग समस्येचेर पे पार्किंग हो एकूच उपाय आशिल्ल्याचें मत जाणकारांनी व्यक्त केलें. पे पार्किंग खातीर 18 जून रोड, MG रोड धरून आनी कांय मार्ग अधिसूचित केल्ले. पूण ह्या रस्त्याचेर पे पार्किंग चालू करपाक पालिकेक अपेस आयिल्ले. पूण आतां महापौर म्हणटा जुलयाचे 10 तारखे सावन पे पार्किंग करपाचो विचार आसा. पूण पालिका मंडळाचे बसकेंत ताका मान्यताय मेळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. कांय म्हयन्या पयलीं पालिकेन पे पार्किंग सुरू केल्ली. पूण पालिकेच्या ह्या यत्नात कोणे तरी खो घातलो. सद्याक हे प्रकरण कोर्टात आसा. पूण हे खेपे महापौर आपल्या निश्चवाचेर ठाम आसा. बेगींतल्या बेगीन पे पार्किंग लागू करतलो अशें ताणें सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आमकां इमिजिएटली स्टार्ट करूंक जाय. पूण आमकां कितें आसा आतां टेंडर करपाक आमकां रेट फायनलायज करपाक आमी 14 तारखेक कावन्सील मिटींग दवरले. तातूंत एजेंडा आसा. त्या दिसा आमी रेट बी अप्रूव करून घेतले. ते जाल्या बरोबर इमिजिएटली टेंडर करतले. टेंडर फूट जाल्या बरोबर एक मागीर एक 15 ऑर्डर दिता. 20-22 दिसाची फॉर्मेलिटी. एक दर जून जुलयाच्या एक 10 तारीख पर्यंत हे जावंक जाय. ऑर्डर ताका जावंक जाय कोणाक टेंडर पडटा हेका पे पार्किंग हे करपाक स्टार्ट केली घेवपाक. कल्साक आमी एक गाडयेक आमी तांकां टोकन दितले. तांकां पास दितले आमी. तेंची गाडी फ्री आसतली. प्लस जे हांगा सगळे शॉपकिपर आसा ज्या ज्या जाग्यार आमी हे करतले जे शॉपकिपर आसा तांकां एक गाडी आमी अलाव करतले फ्री. आनी तशेंच प्रेस आसा. प्रेसा खातीर कित्याक तुमी एक सोशल वर्कूच न्ही करता सारकें. प्रेस लोकांकूय आमी एक तेंच्या व्हेकलाक बायक जावं कितें गाडी आसा कोणाची गाडी जाल्यार गाडी बायक ताणें आपलो नंबर दिवपाचो. तांकां आमी फ्री हे करतले. तांकां चार्ज करपाक दिवचे ना. सिटी एरिया म्हणजे ह्या ह्यो इफेक्टेड एरिया ज्यो आसा आमी ज्या जाग्यार पे पार्किंग करता थंय फाल्यां तूं आयल्यार तूं तुजी मोटरसायकल तुका फ्री आसतलें. तुवें ते स्टिकर गाडयेक तुवें लावचें पडटलें. म्हाजें एकट्या डिसिजन हे करपाक आमी कावन्सिलर 30 कावन्सिलर आसतले. थंय डिस्कशन जातलें कितें रेट आसतलो हें नासतलो. करचें कांय ना तें फाल्यां जातलें. कळटलें कोणाक जाय कोणाक पार्किंग नाका कोणाक तें कळटलें आमकां. मिटींग केन्ना 14th 4 सुमार. पुलिशेक आमी ऑलरेडी काल सांगला पयर आमी पे पार्किंग करता म्हणून. तांकां केल्लें जाय. तेंच्यांनी परत सजेशन दिलां की 18 जून रोड बी केल्या उपरांत ज्यो ताका रोड क्रॉस रोड आसा हे रोड आसा पळय ताका जॉयन जाता थंय करा म्हणून. कित्याक नाल्यार फाल्यां हांगा जाता लोक सगळे थंय डबल पार्किंग थंय कंजेशन जातलें. खंयचे सुवातेर तो पे पार्किंग करूंक सोदता हे विशीं महापौरान अदीक म्हायती दिली. फाटले खेपे पालिका मंडळाक तोंड दिवपाक पडिल्ल्या अडचणींचेरय ताणें उजवाड घालो. ह्या रस्त्यांचेर पे पार्किंग सुरू जावपाची शक्यताय आसा. सध्या फक्त 3 रोड 18 जून रोड, AB रोड आनी MG रोड हो जो नोटिफाय जाल्लो आसा
ह्या रोडाचेर आमी सद्या पे पार्किंग टेंडर करपाक गेला. 14 तारखेक कावन्सील मिटिंगेक आमी डिसिजन घेतले, एप्रुवल घेतले टेंडर करपाक. रेट फायनलायज जातलो त्याच मिटिंगेक. आमचें मेन गार्डन आसा रस्ते आमचे JD फायनान्साचे ते ऑपोजीट बी सगळे वेलोफिलो तेच सर्कल ते एक पे पार्किंग. आणि फ्रॉम डावन द रोड टू ओल्ड सेक्रेटरिएट ही एरिया ही सद्या आमी 4 जाग्यार आमी पे पार्किंग करपाक गेला. लास्ट टायम केल्लें आमी सगळे कडेन केल्लें तें आमचें फेल जालें म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टर जाल्लो ताका तें ओवरबर्डन जालें. तेणें सगळो घेतलो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो तेणे ना भुरगे ना सारके जाले ना आमकां पयशे भरले ना. आतां आमची केस चालू आसा जवळ जवळ ताणें 25-27 लाख आमकां भरपाचें आसा. अशी परिस्थिती जावंक जायना. कोण घेता तेका ती आमी चड करून कोणाक समज आयले 30 जाण आयले जाल्यार आमी एक रोड घेवपाक आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.